एकाच मोरा एकाच काचा तुझे मुखार आम्ही येता एकाच मोरा एकाच काचा तुझे मुखार आम्ही येता तुका वदुल्लो मान करून तुझ्या काचात सोतोस तुझ्या एकाच मोरा एकाच काचा तुझे मुखार आम्ही येता एकाच मोरा एकाच काचा तुझे मुखार आम्ही येता. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो आनी मागीर मोगाचो येवकार तुमकां सगळ्यांक हे आयचे मिसाचे भेटीक. हे आयचे मिसाचे भेटीक सगळी आमची मागणी, आमच्या घोराब्याची मागणी, आमच्या गांवची मागणी आमी देवा मुखार दवरुया. इल्लोसो वेळ उगीच रावून आमी देवाक दिनवासुया. आमच्या गांवांत आनी सगळ्या गांवांनी आमकां नवी पंचायत मेंबर वेंचूनय आयिल्ले आसात, नवी पंचायत घडून हाडलेली आसा. देवाक आर्गां दिवया, दिनवासुया. आनी ह्या सगळ्या उमेदवारांक जे वेंचून आयल्यात तांणी गांवची सेवा, गांवकारांची सेवा बरे भाशेन करूंक तांकां देवाची कृपा आनी बळ आमी मागुया. तशेंच आमचो बिस्प साहेब फिलीप नेरी फेर्रांव तो कार्दियल जातलो. ताची तयारी चलता आसतना देवान ताचेर भरपूर आशिर्वाद घालूंक आनी ताका मजबूत करूंक खेरीत भाशेन ताचेरूय पवित्र आत्म्याचें देणें मागुया. आनी हेर सगळी आमची मागणी आमच्या घोराब्या पासत आनीक आमची खासगी मागणी इल्लोसो वेळ उगीच रावन देवा मुखार दवरुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. सोत कोडू लागता. सोत उलयतलांचे तोंड आमी रोखडेंच बंद करता. सोताक लागून कोश दुमाळू आनी बोणकूण पोरयान फावो जाता. जेजू संवसाराक स्वताचो उजो घालूंक आयलो आनी ताकाय जायतेन सोंचे पडले. जेजू कूड म्हणटा, संवसाराक उजो घालूंक हांव आयला. होच विशय आयच्या सेवा धोर्माचो. स्वता गोवाय जावप म्हणल्यार क्रिस्टी तत्वांक साक्षी दिवप. अशें करतना रागाचो, दुस्मानकायेचो, नाटकायेचो उजो पसरोंक लागता. पूण जो कोण क्रिस्ती तत्वांक विश्वासी रावता तो सासणाच्या जिविताचो मुकूट जोडूंक पावता. आयज आमी बोणकोणीच्या वावराक भेटयलोलो आयतार पालतांव. देव मोगाल आनी दोयाल. ताच्याच आदारान बोणकोणीत आसलोल्या बाबा भयण्यांच्या निर्शेला काळजांक आमच्या मागण्या तियेगां स्वता आनी मोगा वरवीं तांकां आनी तांच्या कुटुंबांक आमी सोगलीं धीर आनी आदार जावंक आनी तांणी आपल्या जिवितांत येतोल्या कश्टांक फुडो करूंक ह्या मिसाच्या बलिदानांत कृपा मागुया. रिच्या भाव भयणीनो, आयज 20वो आयतार आनी हो 20वो आयतार साद्या काळाचो बोणकोणीच्या वावराक भेटयलेलो आयतार. आमच्या भारतांत सुमार 4 लाखांहून वयर कैदी वेगवेगळ्या बोणकोणींनी आसात. तांचे पासत खेरीत भाशेन मागुया. वेगवेगळे तरेचे कैदी ते अंडर ट्रायल्स म्हणलेले आसात, कन्विक्ट्स म्हणलेले आसात, जस्ट अरेस्टेड आसात. हे सगळे सुमार 5 लाखांक तेंकोन पावलेल्या ह्या सगळ्या कैद्यां पासत आमी मागुया. तांची सेवा करतात वा तांची निगा घेतात तांचे पासत मागुया. आनीक आमची प्रिजन मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया आसा तांचेय पासत, तातूंत पाद्री माद्री आनी हेर लोक जायतो आसा, तांचे सगळ्यां पासत हो वावर तांचो बरो जावंक मागुया. आनी तांचे पासत मागता आसतना आयज ह्या बोडकोंडीच्या वावराक भेटयल्ल्या आयतारा आमी आमचेच भितर एक नदर मारुया.
आमी कसले तरी कैदी जाल्यांक गाय बो करून पातकाचे रागाचे द्वेसाचे एकामेकाची रिवेंज घेवपाचे वो आनी कसले आमी कैदी जाल्यांक गाय आनी सगळे आमचे चुकीचे बोगसणे आमी देवा लागीं नेमिसाचे सुरवातेक मागुया. मोगाळ बापा, आमच्या दिसपट्ट्या जिवितान कोश्ट आनी दूख येता तेन्ना तुज्या पुताचेर नदर मारून जिविताक फुडो करूंक आमी विसरल्या. सोम्या काकुतकोर, मोगाळ जेजू, तुजे शिकवणेक पाळो दिवंक ना आनी आमच्या भावार्थाक गोवाय जावंक चुकल्या. क्रिस्ता काकुतकोर, पवित्र आत्म्या, जायते फावटी स्वताचो गोवाय जावंक म्हाका कोश्ट त्रास दुमाळो सोंसूंक पडटलो अशें चिंतून स्वत उलयनासतना फोटिंगपण उलयलां, दुसऱ्याचें नांव वाऱ्यार घातलां, स्वत आयकून भेरो जाला, स्वत पळयोवन कुड्डेपणान जियेलां. सोम्या काकुतकोर, सूर पदवीदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. देवा sorri ani shanti rachaista sosari sorvespora deva surisharaya Sukuridar Deva Bapa Deva Bapa Ami Tuka Namaskar Gurdao Ami Tuka Din Vastao Tuja Tur Ruibo Bapa Sot Ami Tuka Vakardao Somya Jesu Krista Papacha Ekya Buddha Somya Deva Deva Devachi Tu संसाराचे पाप काढाय आमची काकूत कर. तू बापाच्या उजव्या कोसला आमचे मागणे ऐकून घे. पवित्र आज्ञा सांगाती देवा बापाचे होय मे. एकलोच तुंबोवीत eklos tumishor eklos tumbor beshor. Amen Amen Amen. प्रार्थुया. देवा आमच्या मोगाळ बापा, तुजो मोग करतल्यांक दिसो नासतलीं वर्तीं देणी तुवें तयार केलें. सर्व वस्तूंनी आनी सर्व वस्तू परस अदीक आमी तुजो मोग करच्याक आमची काळजां तुज्या मोगान पेटय. आनी हे परी आमचे आशे वर्तीं तुवें बासायलोलीं देणी आमकां फावो जावं. हे आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता देवा सासणाच्या सासना. Amen.
जेरेमायस प्रवेदाच्या पुस्तका वेलें वाचप. फुडाऱ्यांनी राजाक सांगलें, जेरेमियासाक जिवेशी मारचो, कित्याक हे पोरी उलोवन शारांत उरलोल्या झुजाऱ्यांची आनी सगल्या लोकांची तो उमेद मोडटा. पोरजेचें बरेपण ताका नाका, नुकसाण जाय. झेदेकियास राजान म्हणलें, पळयात, तो तुमच्या हातांत आसा, कारण राजान तुमचेर आड कांयच करूंक जायना. तांणी जेरेमियासाक गोठ दवरलो आनी मालक्या खुंराचे बांयत दोरान घालून देंवयलो. ही बांय राखणदाराच्या आग्नांत आसली. ते बांयत कांयच उदक नासलें, फकत रेब. जेरेमायस त्या रेबांत रोंबलो. राम हालांतलो भायर सोरून एबेद मेलेखान राजाक सांगलें, ह्या मनशांनी वायट केलें. तांणी जेरेमियासाक बांयत उडयलो. तो थंय भुकेन मरतलो, कारण शारांत जेवण खाण ना. हें आयकून राजान एबेद मेलेक अशें फरमायलें, हांगा सरले तुजे बरोबर तेगा मनशांक व्हर आनी जेरेमियासाक मोरचे आदीं बांयतलो वयर काड. देवाचें उतोरें. आमचो जबाब जावं दी, सर्वेस्परा बेगोबेग म्हाका पाव. सर्वेस्परा बेगोबेग म्हाका. आशून आशून सर्वेस्पराची वाट पळयतालो. ताणें म्हजेर वडो घालो, म्हज्या उल्याक कान दिलो. जबाब, सर्वेस्परा बेगोबेग म्हाका. भिरांकूळ कोणांतलो ताणें म्हाका भायर काडलो. चिखलांतलो शेणांतलो ताणें म्हाका उबारलो. खोडपार ताणें म्हाका गोठ उबो केलो. म्हजे पांय हालोनाशे थीर केले. जबाब, सर्वेस्परा बेगोबेग. एक नवें गीत ताणें म्हज्या तोंडान घालां, आमच्या देवाचें किर्तन. हें पळोवन जायतो लोक कामतलो, सर्वेस्पराचेर विस्वास दवरतलो. जबाब, सर्वेस्परा बेगोबेग. हांव गरीब आनी दोळडिरो, पूण सर्वेस्पर करता म्हजो हुस्को. तूं म्हजो आस्कारी, म्हजो तारूक, म्हजो देव. वेगीं वेगीं ये, काळाव करी नाका. जबाब, सर्वेस्परा बेगोबेग म्हाका पाव. एब्रेवांक बरयलोले चिटी वेलें वाचप. भावा भयणीनो, आमचे भोंवतणी इतल्या मनशांची गोवायकी पळोवन आमकां जोड करता तें सगोट पयस करुया. भोव करून पातोक, कित्याक तें आमकां सोंपेपणी चिकटोता. आमी धांवूंक सुरू केलां. थिरायेन धांवत रावया. जेजूचेर, आमच्या भावार्थाच्या फुडाऱ्या आनी संपादनाराचेर आमचे दोळे लावन दवरुया. ताणें आपणाक सूख मेळचें आसलें ताचे सुवातेर लॉज म्हूण पडे नासतना खुर्साचें मरण सोंसलें आनी आतां तो देवाच्या शिंवासनाच्या उजव्याक बसला. जेजून कशें आपणाचेर पातक्याचें विरुद्धपण सोंसलें तें नियाळात
आनी काळजीदार जायात आनी फाटीं सरूं नाकात. पातकाचेर आड झुजतना तुमकां रोगोत वारोय पर्यान झुजूंक आजून पडूंक ना. देवाचें उतोरें. सोमी म्हणटा, म्हजीं मेंढरां म्हजो ताळो आयकतात आनी हांव तांकां अडकतां आनी तीं म्हजो पाटलाव करतात. सर्वेस्पर तुमचे सवय आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. जेजून आपल्या शिसांक म्हळें, संवसाराक उजो घालूंक हांव आयलां. तो पेटलोलो पळोवंक म्हजें काळीज अतरेकून अतरेकता. हांवें एक स्नान घेवचें आसा आनी तें घेय पुर्यान म्हाका कशे भाशेन जिवान जीव ना जाला. हांव प्रितुमेर शांती हाडूंक आयलां अशें तुमकां दिसता? हांव तुमकां सांगतां, ना. बोगोर भेद घालूंक हांव आयलां. ह्या फुडें एकाच गोराब्यान 5 जाणां मदें अशी फूट पडटली, तेगां दोगांचेर आड आनी दोगां तेगांचेर आड. बापूय पुताचेर आनी पूत बापायचेर आड. आवय धुवेचेर आनी धूव आवयचेर आड. सासू सुनेचेर आड आनी सून सासूचेर आड. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमाने. कांतार म्हणो. गरीब वायलन वाजोवपी आसलो, रोजार करूंक तो चुकोनासलो. एक दीस भुकेन आनी तानेन इगोर्जेन भितर सरलो, सायबिणीचे इमाजीक पड्योंक उरलां तें बेश्टें सांगता. हें गीत एका गरीब बायलन वाजोवप्याचें, जो भुकेन तानेन इगोर्जेन भितर सरलोलो, सायबिणीचे इमाजीक पडोवन मागणें करपाक लागलो. अजाप घडलें आनी तें अजाप हें, सायबिणीच्या पांयांक भांगाराचो मोचो आसलो. सायबिणीन पांयो आलयलो आनी मोचो ताच्या हातान पडलो. भावार्थान मागतल्या ह्या गरीब वायलनिस्टाक सायबिणीन आपलो भांगाराचो मोचो दिलो. एंड्रू, तुज्या हातान पडल्यार तूं कितें करपाचो? आयज तूं वायलन वाजयता. सायबिणीन मोचो हातीन दीत जाल्यार कितें करपाचें आमी? तें जाल्यार गरीबसाणीन, भूक लागलोली आसा, तान लागलोली आसा, घरची परिस्थिती बरी ना, कितें करपाची? तुमी कितें करपाची ती कुशीन दवरया. हो गरीब बायलनिस्ट बेगीन बेगीन तो मोचो घेतलो आनी शेटाशी धांवलो, भांगार शेट. आनी तेका तेणें मोचो विकलो पयशे घेवपाक. मोचो केल्लो तोच शेटवो रोखडोच ताणें ओळखिलो की हो मोचो सायबिणीच्या पांयांक केल्लो. हो हाचे लागीं हो वायलनिस्ट इगोर्जेन वाजयता आसतलो, चोरून घेवन आयला आसतलो. बेगीन बेगीन पुलिसेक फोन मारलो. पुलिसेक फोन मारताच पुलीस पावले. रोखडे धरलो आनी ह्या वायलनिस्टाक वयलो जुईजा मुखार उबो केलो. सायबिणीचो मोचो चोरला, इगोर्जेन काम कोत्ता, इगोर्जेन वाजोवपी, आनी सायबिणीचो मोचो चोरला.
जुईजान आनीक वगत करूंक ना. फाशीचो ताका हुकूम दिलो. वायट केल्लें तेणें. चोर तो खास्त फावो ताका. वय ना, कितेंय तरी म्हणत ना. तरी पूण फाशी पडली आनी ताका फाशीर मारुपाक खंय व्हरपाक लागले. वयता आसतना तेच इगोर्जेर लागचे आनी मुखाल्ल्यान वचपाक पडटालें. लास्ट वीश, म्हाका एक निमणें गीत सायबिणीक वाजोवपाक जाय. ग्रांटेड. येयलो भितर, तेच सायबिणी मुखार परतून दिमी घातली आनी लोकूय जाय तो जमा जालो. पयलीं जेन्ना मोचो हातीन सायबिणीन उडयल्लो तेन्ना कोण येवंक नाहलेलो. आतां फाशीर मारपाक वयता जाय तो लोक आसलेलो. चोर 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 म्हण इगोर्जेन मोचो चोरला सायबिणीचो म्हणून. होय लोक सगलो एकठांय जालो. पादविगार आयलो आनी ताणें आपलें निमणें गीत वाजयलें आनी सायबिणी मुखार रडूंक लागलो. कित्याक कांयच करूंक ना हांवें आनी म्हाका फाशी पडल्या. कोणाक लागून? कोणाक लागून? सायबिणीक लागून. सायबिणीन पांयो आलयलो, मोचो उडयलो आनी हांव त्रासान पडलो बसलेलो कडेन. फाशी. आनी जेन्ना रडटालो तेन्ना सायबिणीन खंय आपलो दुसरोय पांयो आलयलो आनी दुसरोय मोचो ताच्या हातान पडलो. पादविगारान कितें करपाचें? पादविगारान पयलें, लोकान पयलें, ताका फाशीर घेवन वयताले त्या पुलिसांनी पयलें. कितें करपाचें आतां? आनीक एक फाशी? ना. तेन्ना पादविगारान हो मोचो काडलो आनी ताकाच दिलो. आनीक ताका फाशीर जो मारपाचो आसलो परतून कोर्टान व्हरून जुईजान ताका फाशी दिल्ली ती बा इज्जत बरी कर दिया जाय म्हणून ताणें बीन आपली ऑर्डर दिली. भाव भयणीनो, कैदी जावप आनी कैदी जावन खास्त घेवप हें सोंपें न्हू. पाप साहेबाचेर कोणें खंय गुडी मारलेली आनी पाप साहेब पूण मरूंक ना तेन्ना. पाप साहेब जुवांव पावल दुसरो आनी आपणाक जाणें मारलोली गुडी मारलोली ताका भेट करूंक गेलो. तेन्ना त्या मनशान पाप साहेबा लागीं बोगसणें मागलें की आपणें चूक केली साहेबा. आनी असले वेळार पाप साहेबान खंय ताच्या भुजाचेर हात दवरून ताका म्हणलें, माय फ्रेंड, डोंट वरी, वी आर ऑल प्रिजनर्स. द डिफरन्स इज यू हॅव बीन अरेस्टेड, आय हॅव नॉट. आय हॅव बीन नॉट. तुका धरला आनी भितर घातला, म्हाका आजून धरूंक ना. तूं सांपडला, हांव आजून सांपडूंक ना. पूण आमी सगळे कसलेय ना जाल्यार कसलेय भणकोणींत आसांव. वी आर ऑल प्रिजनर्स. हें पाप साहेबान म्हणलेलें उतर आयज आमी आमकांच लावपाक जाता काय? आर वी प्रिजनर्स? आमी कैदी? आयचो दीस कैद्यां पासत आनी प्रिजन मिनिस्ट्री आसा, भणकोणीचो वावर जो आसा ताका भेटयिल्लो आयतार. भाव भयणीनो, सुरवातेक म्हणलां तशें 4,88,500 प्रिजनर्स आयच्या दिसाक आमच्या भारताच्या वेगवेगळ्या झेली ज्यो आसात तातूंत आसा. 4,88,500. तो नंबर वयर चडटा देंवता, थोडे सुट्टात, थोडे आनीक नवे भितर येतात. अंडर ट्रायल्स, कन्विक्ट्स म्हणटात ते जे मारपाक व्हरपाक वो लायफ इम्प्रिजनमेंट वो तांकां खास्त दिल्ली आसा ते. जाल्यार हे सगळे जे आसात तातूंतले आमी जाणां सगळेच घडये चोर न्हू. सगळ्यांनी पातक करूंक ना. थोड्यांक बेस्ते घातलेले आसात. फादर स्टॅन स्वामी हाचो उगडास आमकां आसा. वायट कांय करूंक ना, बरें करपाक गेल्लो, नीत सांबाळपाक गेल्लो. सरकारान काडून भितर घातलो आनी भितर घालूनच मारून उडयलो. भणकोणींत व्हरून जायत्या जाणांचो हे भाशेन जिवूय काडला. जे कोण सोत उलयतात, स्वता पासत उबे रावतात, तांकां असलें मरणूय फावो जाता. आयच्या सुरवातेच्या उतरांनी आमी आयकलां. आयच्या वाचपांनी, बो करून आयच्या दुसऱ्या वाचपानूय आमी आयकलां. रोगोत वारोव पासून तुमी साक्षी दिवपाक जाय, गवाय दिवपाक जाय. फादर स्टॅन स्वामी आनी हेर कैदी जे आसात तांणी तशें केलें. आयज 14 ऑगस्ट आनी सेंट मॅक्सिमिलियन कोल्बे हाचो आमी उगडास करता.
सेंट मॅक्सिमिलियन कोल्बे तो यादनीक कसो ताकाय दवरलेलो दुसऱ्यांक जेन्ना दवरलेले हे नाझी कॅम्प जे आसले तातूंत तांकां बंद करून दवरलेले आनी ताची काणी आमी जाणा परतून सांगना. दुसऱ्या एका कैद्या पासत तो आपूण मुखार सरलो जीव दिवपाक आनी ताचो जीव काडलो. बणकणींत आसतना ह्या सगळ्या कैद्यांक ताणें जेजू दिलो आनी ह्या पासत ताका भाग्योन म्हणून पाचारलो आनी कैद्यांचो आस्कारी सगलो प्रिजन मिनिस्ट्री जी आसा ताचो तो आस्कारी. तर भाव भयणीनो, आयज आमचे मुखार देवाचें उतर असली बणकण आनी बणकणींतलें भितर सरप भायर सरप दवरता. हाचे पयलें वाचप आमी आयकलां जेरेमियास प्रवाद्याचें. जेरेमियासाक कैदी केलो आनी कैदी केलो तोय कसलो जागो, बरी झेल न्हू. आतां आमची सगळ्यांहून भारतांत व्हडल्यांतली व्हड झेल आसा ती तिहार झेल. आमच्या गोंयांत झेल आसात ती पयलीं आग्वाद आसली ती आतां बरी व्हडली केली आनी ती कोलवाडे वयली. कोलवाडे व्हडली झेल केल्या. ती पळोवपाक जाय जाल्यार कैदी जावन वचपाक नाका, केन्ना विजिटाकूय वचपाक जाता. वसात आनी पळयात केन्ना विजिटाक. चोर नागोवणे किरमिदोर जावन वचपाक रावनाकात. जाल्यार ह्यो भणकणी आसात तसल्यो बऱ्यो भणकणी जेरेमियासाक मेळूंक ना. ताका एक बांयत उडयलो आनी ते बांयत उदक ना, फकत रेबो आनी त्या रेब्यान तो एके भाशेन फारोन उरलो. कारण कितें? कारण हे फुडारी राजाशी आयिल्ले जेरेमियासाक जिवेशी मारचो. आनी कित्याक मारचो? कित्याक तो संदेश दिता तो सगलो कोडू, बरो संदेश दिना, सगळें वायट उलयता, पॉलिटिकल उलयता, प्रवादी तो. ताणें उलोवपाक जायना हे भाशेन. कितें उलयल्लो जेरेमियास? आमी गेल्ल्या थोड्या दिसांनी वा गेल्ल्या ह्या म्हयन्यान जेरेमियास प्रवाद्याची जी वाचपां आयकल्या ती आमकां उगडास आसा जाल्यार जेन्ना जुदाचेर बाबिलोनिया वो आसिरियेचो राजा जेन्ना ताचेर घुरी घालता तेन्ना जेरेमियासान म्हणलेलें हें झूज तूं जिखचो ना. राजाक सांगलेलें, जेदेकिया राजाक. तेन्ना दुसरो आनीक एक प्रवादी आसलो हनानिया. ताणें राजाक म्हणलेलें, वय वच झूज कर, तूं जिखतलोय, देव तुका जैत दितलो. आनी तेन्ना जेरेमियास प्रवाद्याक विचारलें आनी जेरेमियास प्रवाद्यान म्हणलें, ना, तूं जिखचो ना. सबमीट टू द योक ऑफ बेबिलोनियन्स, खालती जाव, सरेंडर कर. कित्याक ह्या झुजान आमचो जायतो लोक मरतलो, रोगोत वारोवतलें, तेची गरज ना. कित्याक ही खास्त आमकां देवान दिल्या. कित्याक आमी निबोर मनाची जाल्या, आमी सुदरोंक सोदिना, आमी आमचें मन बदलूंक सोदिना, आमी वायट आसा तेंच करता. देखून देवान ही आमकां खास्त दिल्या, देव आमकां तांच्या हातान घालता. सबमीट टू द योक ऑफ बेबिलोनियन्स. आनी आमी जिखचे ना हें सांगलेलें देखून हे फुडारी मुखार येवन राजा लागीं मागलें. तो देशद्रोही, तो एंटी नॅशनल, तो आमच्या लोकांचें बरें चिंतना, आमच्या लोकांचें वायट चिंतता, देशाचें वायट चिंतता. देशाच्या फुडाऱ्यांक तो कितें कितें म्हणटा तो देवाचो संदेश म्हूण कोणें मानून घेवंक ना. आनी ह्या पासत ताका जिवेशी मारपाक जाय. धरलो, बांयत उडयलो. भाव भयणीनो, आमचो देव स्वता पासत उबे रावता तांकां सोडिना. दुबावबेरेत जायत्यांचें मरण जालां, जायत्यांक रोगत वारोवपाक पडलां, पूण तें रोगत वारोवपूय एक गोवाय. रोगताचो बावतिज्म घेवपाक वा रोगताचें स्नान घेवपाक हांव रावतां अशें जेजूनय म्हणलें. उदकाचें स्नान घेतलें, रोगताचें स्नान म्हणल्यार रोगतान गोवाय दिवप स्वताक. आनी हें रोगतान गोवाय दिवप जायत्या जाणांक फावो जालां. फादर स्टॅन स्वामी हाका फावो जालें, फादर मॅक्सिमिलियन कोल्बे हाका फावो जालें. आनीकूय जायते असले बणकणींतले मनीस आसात. जुआंव बावतिस्ताक फावो जालें. जाल्यार भाव भयणीनो, हें आमी करता आसतना आमकांच देवाच्या हातान घालता तेन्ना आमी हे बणकणींतले भायर सरूंक देवाच्यान जाता. जेरेमियास प्रवाद्या सवें अशें केलें. एबेद-मेलेक म्हणटा तो जुदेव न्हय, तो कोण आनीक भायलो, पूण राजाच्या महालांत आसलो. आनी ताणें जेन्ना हें पळयलें तेन्ना ताणें राजाक सांगलें,
ह्या फुडाऱ्यांनी जें कितें केलां जेरेमियासा सवें तें सारकें ना. ताका बांयत उडयला, जेवण ना, कांय ना, तो थंयसर मरतलो, ताका काड. तोच राजा ज्या राजान ह्या फुडाऱ्यांक सांगलेलें तो तुमच्या हातान आसा. राजा तुमचेर कांय आड येवचो ना, जाय तें करात तुमकां. आयज जायत्या आमच्या लोकां सवें भोव करून जे कोण स्वता पासत उबे रावतात, उलयतात, निशेध मारतात वायटाचेर, अनितीचेर, तांचे सवें अशें जाल्लें आसा. आमचो सरकार म्हणटा जाय तें करात, आमी ओगी रावता. पुलीस जाय तें करतात, धरतात, उबारतात, बणकणीन घालतात, भितर मारून उडयतात. सरकार ओग्गी, राजा आमचो ओग्गी. आजून जाता हे भाशेन. जाल्यार असल्या वेळार राजान ताका भायर काडचो पडलो. जेन्ना एबेद मेलेकान ह्या राजा झेदेकियाक सांगलें ताका भायर काड, आनी ताका भायर काडलो. इंटरनॅशनल प्रेशर जाता म्हणटा ते भाशेन. तर भाव भयणीनो, आमी जरी तर स्वता पासत उबी रावता आनी उलयता, निशेध मारता, जें कितें वायट आसा ताचेर, वायट येतलेंच, धमक्यो येतल्योच, नाटक करपाचोय दीस येतलो, मारून उडोवपाचोय दीस येतलो. पूण असल्या वेळार आयच्या दुसऱ्या वाचपान हेब्रेवांक बरयल्ले चिटीन आमकां सांगलां, आमी धांवपाक सुरू केलां, तें धांवत रावपाक जाय. भोव करून जीं कोण मुखार सरल्यांत बरें करपाक, उनीत काबार करपाक, निती पासत झुजपाक, लोकांच्या बरेपणा पासत वावरूंक, ओ जांचो हक्क एके भाशेन माडोवन चिड्डोवन उडयल्लो आसा तांचे पासत आवाज करूंक जीं मुखार सरलेलीं आसात वेगवेगळे तरेन. थोडीं जाणां कोण प्रोटेस्ट करतात, कोण चिटी बरयतात, कोण उलयतात, जाल्यार कोण पॉलिटिकल रिंगानूय भितर सरतात. कित्याक थंय भितर सरना जाल्यार जे कोण आमचे कायदे करतात ते सगळे आमचेर आड वयतात, असले कायदे करतात. देखून जायतीं जाणां बरीं मनशां ह्या गेल्ल्या थोड्या दिसांनी आनी आतां हालींच्या दिसांनी आमकां दिश्टी पडटा, बरीं मनशां मुखार सरतात, एलिसावांक बसपाक मुखार सरतात. पूण चडसो आमचो लोक तांकां विचून काडिना. ती दुसरी गजाल. कित्याक आमी कैदी जाल्ले आसा. वी आर प्रिजनर्स. आमी कैदी जाल्ले आसा पातकाचे, आमी कैदी जाल्ले आसा त्या दुडवांच्या नोटांचे, आमी कैदी जाल्ले आसा गव्हर्मेंट जॉबाचे, आमी कैदी जाल्ले आसा आमचें जें इलिगल बांदलेलें आसा तें सारकें करपाचें. आमी कैदी जाल्ले आसा कित्याक जांच्या हातान पदवी आसा तांचे कडले आमी घेतलेलें आसा, तांचे उपकार आमी घेतलेले आसा वायट करूंक. आमच्यो फायली तयार जाल्ल्यो आसात, कैदी जाल्यात. पॉलिटिकल पार्टीज आसात तातूंत पासून आमकां दिश्टी पडटा ह्या वाटेन त्या वाटेन कित्याक उडयो मारतात. ह्या वाटेन येना जाल्यार फायल तयार केल्ली आसा, घालता भितर, कैदी जाल्ले आसात. जरी तर आसूं म्हणलेलें आनी जें कितें वायट केलां तें मानून घेवन जेलीन गेल्ले जाल्यार घडये कोलवाळचे जेलीन बरेशे आसले भितर सुसेगाद. व तिहार जेल थंयसर सुसेगाद आसले. भारतांत जायत्यो जेली आसात तसल्यो. पूण जेन्ना ना म्हणलें आनी म्हाका ते जेलीन भितर वचपाक नाका अशें म्हणून आजून पासून कैदी जाल्ले आसात. चिंतपाक जायना, एक निर्णय घेवपाक जायना, एक डिसिजन घेवपाक जायना. दोळ्या मुखार वायट जाता पूण तोंड उगडूंक जायना. कैदी जाल्ले आसात, बोन पडलेले आसा. कित्याक ह्या मनशांनी आपणाकूच एके भाशेन विकून ह्या बणकणीन आपणाक घातलेले आसा. तूं आसा थंयसर, तूं कसली बणकणीन आसा तें तुवें एक एकल्यान चिंतचें. वेगवेगळे तरेन आमच्यान पळोवंक जातलें की वय हांवूय बणकणीन आसा. आनी पाप सायबान म्हणलेलें तशें फकत इतलें डिफरन्स, हांव सांपडूंक ना आजून. सांपडपाचेय दीस येतले, भितर वचपाचेय दीस येतले. आनी भितर जरी तर बणकणीन वचना जाल्यार ही आमी आमचीच आमकांच बणकण करून दवरलेली आसा. सुसेग पिड्यार झेम पडना, दुसऱ्या मुखार उबो रावपाक तोंड ना, जें कितें जडलेलें आसा तें हावपाक पावना, बायल भुरग्यांक सुसेग ना. हें सगळें आमकां ताचो परिणाम कसो मेळ्ळलो आसा. आनी देखूनच आयचो विशय, हांव संवसाराक उजो घालूंक आयला. उजो म्हणल्यार आमकां बरें दिसता उजो घालपाक. जाल्यार जेजू आनी असली भास उलयता. जायते जाण हें आयचें शुभ वर्तमान वाचून एके भाशेन घुसपागोंदळाक सांपडलेले आसात. हें कितें उलयता जेजू? हांव संवसाराक उजो घालपाक आयलां, फूट घालपाक आयलां. जावपाकूच शकना. कित्याक जेजू मोग घेवन आयला, जेजू सोडवून घेवन आयला, जेजू आमचे मदें एकवट हाडूंक आयला.
जेजू आमचे गोराबे घडूंक आयला जाल्यार हें कितें म्हणटा जेजू? हांव उजो घालूंक आयलां. भाव भयणीनो, उजो आमकां पवित्र पुस्तकान जायते पावटी मेळटा. सदोम आनी गोमोरा जरी तर आमी उगडास करीत जाल्यार सदोम आनी गोमोरा कोरव्यांचो पावस आनी उजो घालून नाटक केलें. सदोम आनी गोमोरा पातकान बुडलेलें शार. इजिप्तकार जेन्ना इज्रायलीच्या फाटीक लागलेले आनी कशेंच आपलें मन बदली नासलें, स्टबन जाल्ले, तेन्ना तांचेरूय देवान उजो रोखयलो. तांकांय नाटक केलें. फायर एंड हेल स्टॉर्म तांचेर धाडले. एलिजा प्रवादी जेन्ना आपली भेट भेटयतालो तेन्ना हे दुसरे सैनीक आसले, 50 सैनीक, तांचेर ताणें उजो मागलो. ते काबार जाले उजो पेटून. जेन्ना मोइजेस त्यो 10 मानामेंट घेवन सकयल आयलोलो आनी लोकांन बाल देवाचो एक तो बैल केल्लो भांगाराचो, तांचेर त्यो टॅबलेट्स ज्यो हाडलेल्यो 10 मानामेंटाच्यो तांचेर मारून उजो करून तांकां काबार करून उडयले. डिस्ट्रक्शन. उजो म्हणल्यार निसंटन हाडटा, लासून उडयता. आयज जेजू आमचें निसंटन कोत्ता म्हणटा काय, हांव संवसाराक उजो घालूंक आयलां. भाव भयणीनो, उज्याचे दुसरें भाग आसा. उजो शुद्ध करता. ह्या पासत तो शेट जंय आमचो वायलनिस्ट भांगाराचो मोचो विकूंक गेल्लो तो उजो वापरता आनी त्या उज्यान तो भांगार घालता. कित्याक? हें भांगार आनिकूय शुद्ध जावपाक जाय. भांगाराची शुद्धी जावपाक त्या उज्यान घालपाक जाय. म्हणटच उजो आसा. तर असलो उजो जेजू उलयता जो शुद्ध करता. पवित्र आत्म्याचो उजो, मोगाचो उजो, बोगसण्याचो उजो. आनी ह्या उज्यान जरी तर भांगार घातलें जाल्यारूच भाव भयणीनो तें निवळ जाता, शुद्ध जाता. तातूंत जरी तर कागद घायलें कितें जातलें? तातूंत जरी तर लाकूड घातलें कितें जातलें? ह्या उज्यान जरी तर कचरो घातलो कितें जातलो? लासून वेतलो. तर उजो जरी तर आमचे मुखार आसा, जेजू आयिल्लो आसा उजो घेवन, जाल्यार त्या उज्यान वयता आसतना आमी भांगार जावपाक जाय. लाकूड आनी आमी कागद जावन गेलीं वा आमी कचरो जावन गेलीं जाल्यार लासून वेतलीं. जाल्यार संवसाराक जेन्ना जेजू उजो घालूंक आयला, तूं कोण? भांगार काय तूं लाकूड काय तूं कचरो? कचरो म्हणल्यार आमी आमच्या सगल्या तरेच्या पातकान आसा, तेंच वायट घेवन आसा, मन बदलूंक सोदिना. आमी कचरो, वास मारता, आमकां घाण मारता. आनीक चान्स ना, लासून वेतलो. कित्याक? उजो लासयता. पूण जरी तर आमी भांगार आनी शुद्ध जावपाक सोदता जाल्यार शुद्ध जातले हांव. ही शुद्धी करपाक भाव भयणीनो वसात आनी खंयचेय हो शेट आसा ताका मेळात. कितलो वगत लागता? रोखडेंच जायना. उजो लायलो, भांगार दवरलें जायना, ओगत लागता तेका. आनी ह्या पासत जो शेट आसा ताणें त्या उज्या मुखार बसून रावपाक जाय. तें भांगार आसा तें हँडल करपाक जाय कसले इन्स्ट्रुमेंट घेवन, ना जाल्यार तें जायना. म्हणटच जे भाशेन आयज आमकां दुसऱ्या वाचपान सांगलेलें आसा, थीरपण सांबाळपाक गरजेचें, थिराय गरजेची, एन्ड्युरन्स. आनी एन्ड्युरन्स म्हणटा तेन्ना जेन्ना आमी भांगार जावपाक सोदता, म्हणजे आमी बरें करपाक सोदता, अनितीचेर आड वचपाक सोदता, दुसऱ्याचे हक मेळोवपाक सोदता, तेन्ना थिराय गरजेची. थिराय जरी तर ना जाल्यार आमी त्या उज्यान लासून वेतले. आनी जायतीं जाणां लासून वेतात. देखून जें कितें दुसऱ्या भागान सांगलां जेजून, ह्या फुडें एकाच गोराब्यान 5 जाणां मदें फूट पडटली. एके वाटेन ते 1 जाण, दुसरे वाटेन 2 जाण. बापूय पुताचेर आड, धूव आवयचेर आड, झगडीं, केस्तांवां. आतां एलिसांवाच्या दिसांनी पासून जालां. एकलो पाय आहा तो एकल्या कॅन्डिडेटाक फेवर करता, पूत आहा तो दुसऱ्याक. झगडीं घरान एलिसांवांक लागून. आवय एक चित्ता, धूव दुसरें चित्ता. आवय जरी तर धुवेक सांगत हें सारकें ना, तो तुवें धरला तो न्हवरो बरो न्हू, आपल्या न्हवऱ्याचेर कितें आड उलयत जाल्यार आमच्या चेडवांक राग येता. आवय बापायचेरूय आड येतात. सून आनी सासू जाल्यार सांगपाकूच नाका. आमचे सिरियल्स, आमचे मुवीज आसात त्यो चडश्यो असल्योच आसात. तांचेर पयशे केल्यात. सुनाचेर आनी सासूचेर तांच्या नांवान लोकांनी पयशे करून काडले.
जाल्यार खुद जेजून म्हणलेलें जाल्यार असल्या आवय बापायनी असल्या बापूय पुतांनी और भाव भाव जे झगडटात आपल्याक चोड मेळचें भाट मेळचें घर मेळचें अशें म्हणून झगडटात आनी कुशाल जावपाक जाय आसलें न्हू जी तुमचे मदें असले भाव भाव आसात जे बापूय पूत आसात आवय धुवो आनी सून सासू आसात तांणी कुशाल जावपाचें न्हू कित्याक जेजू म्हणटा हांव हे भेद घालपाक आयलां ह्यो फुटी घालपाक आयलां ह्यो झगडी घालपाक आयलां हें मिसांव जेजूचें दिसना कुशाल जावपाचें न्हू भाव भयणीनो जशें म्हणलां हो उजो घालूंक जरी तर जेजू आयला जे कोण असली फूट घालून रावतात लासून वयतले ह्या उज्यान उरचे ना थोडो वगत उत्तले ही पदवी घेवन फोटोवणी घेवन ही झगडीं घेवन फटकीरपणां घेवन मातशें उत्तले थोडो तेंप बरें दिसतलें वयर रावपाक दुसरें तुका मान बागयतले आनी समजतलें वय तूंच तो पडटलो सकल लासून मरतलो ह्या उज्यान पूण जरी तर ह्याच उज्यान आमी बऱ्या मनान भांगार जावन वेताव बरें करूंक वेताव जाल्यार शुद्धी जातली तर आयज ह्या बोणकोणीच्या वावरा पासत भेटयल्ल्या आयताराक मागुया देवा लागीं पातकाचे बोणकोणींतलीं भायर सरूंक आमकां आदार दी वेगवेगळे तरेच्या बोणकोणींत आमी आमकांच घातलेलीं आसात जावं दुडवांचे वो हे इलिगल वस्तूंचे वो जे कोण पदवी आसात तांचे आमी गुलाम जावन आसाव ह्या बोणकोणींतली आमकां भायर काड आमी तयार आसाव आमी थिराय सांबाळटले हांव ह्या उज्यांतल्यान चलूंक आनी पवित्र आत्म्याचें बळ घेवंक मोगाचें बळ घेवंक बोगसण्याचें बळ घेवंक आनी आमचे गोराबे जे फुटलेले आसात आनी आजून फुट्टात ते एकठांय सांबाळूंक आमी सोमया तयार आसाव ही बासावणी आयचे मिसांत आमची जावं दी हेंच आतां हे भेटवणीन ह्या उंड्या सोऱ्यांत आमी आमकां उबारुया व्हडांतली व्हड मिलाग्र आतां ह्या आल्ताराचेर जावपाक वेता सादो उंडो सोरो जेजूच्या मासा रोगतान बदलता तर आमची हेच भाशेन बदलणी जावंक आमची शुद्धी जावंक आमकां जण एकल्याक ह्या आल्ताराचेर आमी उबारुया सतमंतन देवा सुरपदविधार बापा स्वर्गान पृथ्वीच्या रचणारा ताच्या एकल्याच पुता आमच्या सोम्या तो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भ संभवलो आंकवार मरेतान जल्मलो पोंस प्रकाल ताणें कोश्ट सोंसले ताका कुचार सोडलो तो मेलो आनी ताका निखिपिलो तो मेल्ल्या मदें देंवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवन जालो स्वर्गार चडलो सुरपदविधार देव बापाच्या उसव्याक बसला तुवें तांचवेन मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो सतमांतां पवित्र आत्म्या कातोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकतार पातकांचें बोगसणी कुडीचें जिवनपण सासणाचें जिवीत आमीन आमची थोडीशी मागणी आतां आमी देवा मुखार दवरुया आमचे पवित्र सभेच्या फुडाऱ्यांनी आपल्या हिंद्याची मोगान सेवा कोत्ताना जायते प्रश्न आनी आडकोडी फुडो कोचचो पडटा असल्या वेळार तांणी देवाचेर आपलो पूर्ण बावाड दवरूंक बापाची कृपा तांकां मागुया दोयाळ बापा तुझ्या भुरग्याची मागणी आय दोयाळ बापा ही मागणी आय आमचो राजकारबार चलयतल्यांनी गरिबांक आनी हेर दुखां कश्टान सांपडलेल्यांक लोकांक फाव तो आदार दिवंक तांचें जिवीत सुदारूंक हाडूंक तें वावरूंक तांकां बापाचो आदार मागुया दोयाळ बापा तुझ्या भुरग्याची मागणी आय दोयाळ बापा ही मागणी आय आमच्या
समाजान जायते जाण कोश्टांत आनी फटींगपणान चेंपल्यात व बोणकोणींत आसात. असल्या सवें जेजू भाशेन हुस्को दाखोवंक आनी तांकां बोरवासो जिवंक स्फूर्ती दिवंक बापाचो आदार मागुया. दोयाळ बापा, तुझ्या भुरग्याची मागणी आय. दोयाळ बापा, ही मागणी आय. बोणकोणींत वावर करतल्यांक तशेंच प्रिजन मिनिस्ट्री गोवा ह्या व्हॉलंटियर्सांक जेजू भाशेन खालतिकायेन आनी ल्हानविकायेन आपली सेवा करूंक बापाची कृपा आनी बळ मागुया. दोयाळ बापा, तुझ्या भुरग्याची मागणी आय. दोयाळ बापा, ही मागणी आय. आमची जण एकल्याची खासगी मागणी देवा मुखार दवरुया. खेरीत भाशेन देवाक आर्गां दिवन जेन्ना आमच्या पाप साहेबान आमच्या भारताचे 2 जाण कार्दियाल जावपाक आमच्या बिस्पांक विचून काडलेले आसात. भोव करून आमचो गोंयचो बिस्प साहेब फिलीप नेरी फेर्रांव ताचे पासत आनी हेर बिस्प जांकां कार्दियाल जावंक आनी पवित्र सभेची जबाबदारी आनीकूय मोठ्या प्रमाणान घेवपाक विचून काडल्यात, तांकां भरपूर आशिर्वाद आनी कृपा दी म्हूण मागुया. आमच्या आख्ख्या गोंयांत ज्यो पंचायती विचून आयिल्ल्यो आसात तांचेर सगल्यांचेर आशिर्वाद घाल आनी तांकां प्रमाणीकपणान जिवंक आनी आमचे गांव सांबाळूंक फावो तितली कृपा बळ दी म्हूण तांचेय पासत मागुया. तुझ्या भुरग्याची मागणी आय. दोयाळ बापा, ही मागणी आय. सर्गीचे बापा, आतांच तुजे मुखार दवरल्या ती मागणी तुज्या भुरग्यांची तूं दयेन आयकून घे आनी आमकां तुज्या आशिर्वादान भर. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. बेटोने गीत गाऊया. C10, पेज नंबर 32. C10. म्हज्या भाव भयणींनो, म्हजें तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी मोहिमेक आमच्या नात्या पवित्र सभेचे आदाराक सर्वेस्पर मानान घेवं. प्रितीच्या बापा, आमचें बलिदान मानून घे. तातूंत तुजे आनी आमचे मदें जिवाचो आनी मोगाचो संबंद वाडत वेता. तुवें दिलाय तें तुका भेटोवन आमी तुकाच भोगूंक निर्मी. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सोवें आसूं. आमची काळजां उबारुया.
सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासूया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सुर पदवीदारांनी सासनाच्या देवा सर्व काळयान सर्व ताई जेजू क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आमच्या असोक्त विनाशी सैबाक तुवें तुज्या अगणीत पदवेचो आदार दिलोय, पूण सोडवण आमा मनशांची आमच्या सारक्या एकल्यानूच करची. मनशान ओगडायलोली इश्टागत तुजी जेजू क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं खुद मनशान परतून जोडची. ही येवजण तुज्या मोगाची. तातूंत अदीक परजोळटा महिमा तुजी देखून त्याच जेजू उदेशी देवदूतांचो सगलो दलबार संतोसान बरोन तुजे मुखार तुका वाकाणटा वयर स्वर्गार. तांचे वाकाणणेक आमचे ताळे मेळून आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खुशेन कोश्ट मरण सुसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गुटपोर गोटुया. तुझ्या कुसानी बोलोची मोडा वोडवी, तुवें आमकां सोडूय सोम्या संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे प्रितुमेचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सुबेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गोवळी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्ग बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरवस धरून मेल्यान त्या सगळ्या आमच्या बाबा भयणांची खेरीत भाशेन निती पासत भणकोणीन मरून गेल्ल्यांची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजोडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची हे भेटेक आयज हाजीर जाल्ल्या सगळ्या तुज्या भुरग्यांची दया कर म्हूण आमी मागता.
आंकवार मरे देवाची माये सांगाती तिच्या पोती भाग्योन जुजे भाग्योन धर्म दिता भाग्योन जुजे वाज आनी भाग्योन फ्रांसीस शावियर आनी सर्व काडी तुका मानवल्यात त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांचे सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू ताई पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सुरपदवेदार बापा सुरवंदनांनी वैभव तुका सासणाच्या सासना स्वतंत्र जावंक आमकां वेंचून काडल्यान आनी आमकां सोडवण दिवचे पासत जेजून आपलें रगत वारयलां आनी ह्या रोगताच्या स्नान घेवपाक आमकांय उलो केला तर जेजून शिकयल्ल्या प्रार्थनांतल्यान आमकां ही कृपा दी म्हूण बापा लागीं मागुया आमच्या बापा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो गिराज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता अशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडूंक दिवं नाका वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परासूर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान वतरेकतांव तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशी प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेत आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासनाक सोम्याची शांती सदां घाल तुमचे सवे आसो एकामेकाक मोगान शांती दिवया देवाचे शिडी संवसाराचे पाप काडले आमची कबूल कर देवाचे शिडी संवसाराचे पाप काडले आमची कबूल कर देवाचे शिडी संवसाराचे पाप काडले आमकां शांती दी ही देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडटा ती शिडेच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी कमनेवा वेळार गीत गावया D31 पेज 64 D31 आत्मिक कुमयाव खातीर मागणे मोगाळा जेजू मोगाळा तूं जेजू भोव पवित्र संस्कारां तूं भोव पवित्र संस्कारां हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय हांव म्हूण सोत मानता हांव सोत मानता सगळ्या वस्तूंन हांव सगळ्या वस्तूंन हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक म्हज्या आत्म्यांत घेवंक आशेता हे घडयेक एक घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवंक शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजान ये तूं म्हज्या काळजान आसा म्हूण समजू हांव तुका वेंगयता आनी आक्कोच तुका एकवडटा तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं म्हाका दिवं नाका आमेन आमेन
uzvon amka artuci, soto tuzoyakati, favor titli golaki, boka chizuyo tuyo, bava boini pinokyo, Amcharabukyo, Chivit Amcherebunukyo, Bonatirai Bhavata, Kushogotai Visvasa, Katsa Vidoya Jena, Deva Deya Chamogan, Moratia Pavata, Ushogota Viswasa, Kaza Tegoya Chana, Deva Denya Chagoka, Oka Chizuyo Tuyo, Bava Boini Tokyo. Kasa Amcharabukyo, Chini Amcherebunukyo. कोनवळ्या बापा, ह्या क्रिस्त प्रसादा वरवीं जेजूचे जिवे सांदे कशे आमी वाडटा, संवसारांत ताचो रूपकार घेवन स्वर्गार ताची भागीदारां आमी जावंक पावूं हे आमी खालतेपणी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. अशें बसुया. आयज सद्या काळाचो 20वो आयतार आनी हो आयतार खेरीत भाशेन बणकोणीच्या वावरा पासत भेटयल्लो. आमी सगळ्या बणकोणींत आसलेल्या कैद्यां पासत तशेंच थंयसर वावर करतल्या आनी तांकां आदार दिवंक वेतल्या प्रिजन मिनिस्ट्री जे आसात तांचेय पासत मागुया. जायते फावटी ही प्रिजन मिनिस्ट्री जे आसात तांकां जायतो दुडवांचोय आदार जाय आसता. तर तुमच्यान जाता ते भाशेन तुमी ह्या बऱ्या वावराक तुमचोय आदार दिवचो. आयची मिसाची मांडावळ केल्या आवर लेडी ऑफ फातिमा समुदाय कॉटेज हॉस्पिटल तांकां आमी देव बरें करूं म्हणटा. गेल्ल्या आयताराचें धर्मदान जालें 24,250 रुपया. फुडल्या आयताराक आगोस्ताचे 21 पयले मीस 6:30 वाजता मांडावळ करूंक लिजन ऑफ मॅरी, दुसरे मीस 8 वाजता मांडावळ करूंक पॅरिश यूथ, तिसरे मीस दोतोनीचे भुरगीं. तशेंच सोनवारा दिसाक सांजेर 6 वाजता
इंग्लेजीन आयताराचे मीस आनी सांताक्रूज कॉपेलान दाबोली सांजे 6:30 वाजता आयताराचे मीस. दर बुधवाराक आनी शुक्राराक आमचे फिरगोजेन भोव पवित्र संस्काराची बोजवण जाता. तुमी येवन जेजू वांगडा हो वेळ सारूंक हो सयेक घेवचो. फाल्यांच्या दिसाक 15 ऑगस्ट सायबिणीमायच्या स्वर्गावरणाची दोबाजीक परब आनी आमच्या देशाची स्वतंत्रतायेचो दीस. अमृत उत्सव, अमृत महाउत्सव म्हणलेलो आमचो ह्या वर्साक जाता. 75 years ऑफ इंडिपेंडन्स. जाल्यार आमी खुशाल जावपाक जाय आनी अभिमानान आमी सगल्यांनी हो दीस मनोवपाक जाय. कशे भाशेन तुमी मनोवचो तो हांव सांगना, पूण भोव करून नीत, शांती, भावपण, मोग ह्यो वस्तू आनीक आमच्या गांवांनी बरेपण, आमचें पर्यावरण आसा ताचो सांबाळ करप आनी हेर दुसऱ्यो वस्तू करपाक फाल्यांच्या दिसाक आनी सदांच आमकां हो एक सयेक जावं. जाल्यार फाल्यां आमचे इगोर्जेन मिसान जातली. पयलें मीस 6:30 वाजता. दुसरें मीस आसा तें केरीत भाशेन आमचें यूथ इनॉग्रल मास. आमचे पॅरीश यूथ ऑफ चिकाली आसात तांचें इनॉग्रल मास. पूण ह्या मिसाक दुसऱ्यांनी येवपाक जाता. हें मीस 8 वाजता जातलें. केरीत भाशेन सगल्या तरणाट्यांक आमचे फिरगोजेन जीं तरणाटीं आसात, इवन इफ यू आर नॉट रेजिस्टर्ड, सगलीं कडेन रेजिस्टर्ड जाल्लीं नात, पूण सगलीं तरणाटीं जाणीं क्रिज्म घेतला आनी आजून काजार जावंक ना, तांकां सगल्यांक आमंत्रण ह्या 8 वाजता मिसाक इनॉग्रल मास आसा तातूंत येवंक. आनी त्या उपरांत एक ल्हानसो कार्यक्रम आमच्या तरणाट्यां पासत जातलो. डायसिजन यूथ सेंटर हाची टीम आमचे पासत येतली. तशेंच फादर सुकूर आमचे पासत मीस करूंक येतलो. थोडेशे गेम्स आनीक थोडेशे फॉर्मेशन सेशन ह्या आमच्या सगल्या तरणाट्यांक, जीं कातोल्क तरणाटीं आसात आमचे फिरगोजेचीं, तांकां सगल्यांक. तर मागता आवय बापाय लागीं तुमच्या तरणाट्यांक धाडूंक, PPCच्या वांगड्या लागीं मागता तांकां परतून उगडास करूंक. फाल्यांच्या दिसाक 8 वाजता आमी सुरू करतले आनी जेवणाचेर काबार जातले विथ लंच. तर सगल्यांनी येवची. हाका एंट्री फी ना, फुकट सगलें. म्हणटच सगल्यांनी येवचें आनी तरणाट्यांनी भोव करून हें तुमचो वावर जो आसा तो फुडें व्हरूंक असो एक घेवचो. तशेंच आदी फुडेंच उगडास करता. 24 सान बार्तोलोमेवाची परब. त्या दिसाक आमी आमचे फिरगोजेन कणसाचें फेस्तूय करता. नव्या कणसाचेर आशिर्वाद घालता. तर पयलें मीस जातलें 6:30 वाजता आनी कणसाचेर आशिर्वाद आनी मीस जातलें 8 वाजता. कॉन्फ्ररीच्या वांगड्यांनी ह्या फेस्ताचे परबेची तयारेची जबाबदारी घेवची. भाव भयणीनो, आमी गेल्ल्या आयताराक सांगला ते भाशेन समुदायाच्यो जमाती नव्यान सुरू करूंक तुमकां उलो मारलेलो. आनी ह्या गेल्ल्या सुमानान आमी 4 कडेन वा 5 कडेन आमचे समुदायाच्यो जमाती जाल्यात. ह्या सुमानान 3 समुदायाच्यो जमाती जातल्यो. 16 सेंट फ्रांसीस ऑफ आसिसी इग्रेजा 6:30 वाजता आंतोनेत वाज हांच्या घरान. 18 ऑगस्टाचे सान पावलूची समुदाय वालीस सायड आल्त दाबोली सांजेर 6 वाजता जॉन डिक्रूज हाच्या घरान. 21 ऑगस्ट आवर लेडी ऑफ पर्पेच्युअल साकर समुदाय आपा ऑर्चर्ड बे सांजेर 6 वाजता स्टेफनी पेरेरा हांच्या घरान. तर आनीक एक पावटी विनंती करता सगल्या फिरगोजकारांक, समुदायाच्या जमातींनी भाग घेयात. म्हयन्यांक फकत एक पावटी उलोवपा सारकें, डिस्कस करपा सारकें आनी आमी मागणें करपा सारकें जायतें आसा. तर सगल्यांनी चुकयनासतना हो एक दीस ह्या समुदायाच्या जमातींनी वांटो घेवचो. फ्रांसिस्कन 3rd ऑर्डर हांची जमात जातली 17 सांजेर 4 वाजता हांगासर इगोर्जेन. दर शेनवाराक आमच्या वेदी सेवकाची जमात सांजेर 5 वाजता. पंचायतीची कळवणी. खरीत भाशेन नवी पंचायत वेंचून आयल्या तांकां आमची परबीं आनी देवाचो आशिर्वादूय तांकां आमी मागता. जें कितें बरें आसा तें करूंक तांकां देवान आदार दिवचो आनी आमचोय सगल्यांचो परजेचो सहकार तांकां फावो जावचो ही आमची विनंती. तर फाल्यां स्पेशल ग्राम सभा मिटींग जातली 8:15 वाजता फ्लॅग हॉयस्टींग आनी त्या उपरांत ही जमात जातली, ग्राम सभा मिटींग जातली. तातूंत तुमी भाग घेवचो. गेल्ल्या आयताराक कळयल्लें ते भाशेन सांज जोकी
सान जोकी कोपेल बोर्दा हांगासरलीं भाव भयणां आमचे मदें आयज आसात. आमच्या उदारपणान आमी तांकां आनी तांचें कोपेल बांदूंक आदार दिवंक फुडें सरुया. आमचे हात आमी बरेशे सुदोळ करुया आयज आनी तांकां हो आदार दिवया. सगळीं उबी रावया. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून यात जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. शेवटा गीत गावया. F7 पेज नंबर 88 F7. Gesù amci mode doru Eka kriti na diu Sodia ami purtunyara Facciamo da gusagigu Gesù amci mode doru Eka kriti na diu Sogliami pututara Facciamo una buccia di tu Gesù solo carostia Modarosto amigoria Bellezza qui Gesù vieni Bellezza qui amigoria Bellezza qui Gesù vieni, bellezza qui amico.